डोनेट करता. आदल्या वर्सा आम्ही सुशेग चॅरिटेबल ट्रस्ट मँगलोर हांकां £1,280 डोनेट केले. आज हर एक वर्सा बरी मिसवळ जमतली आनीक आमी मानसा रिहॅबिलिटेशन सेंटर डोनेट करतले. Manasa Rehabilitation Center, founded by Catholic Sabha Mangalore, who looks after less fortunate children and children who require special needs. हांगासर म्हजे वर्ती विनंती तुमच्या सर्वांगी दया करून तुम्ही सर्वांनी वर्तमानान डोनेट करचें. जर तर तुमचे लागीं कॅश ना जाल्यार बँक ट्रान्सफर करची सुविधा आमी आसा केल्या. तुम्ही दया करून आमचो ट्रेजरर नवीन लोक कॉन्टॅक्ट करचें. आता सर्वांनी मिसाच्या बलिदानाक कथा सांगची. आज आम्ही सगळ्या परिसराच्या एकवटान सम्यक जीवनपणाची दाबाजी परब संभ्रमान आचरण करून एकवटान तशें आमी सर्व मंगळूरकारां सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी सोम्या सांगाता ससनाक जियेल्या म्हणले सत भोगूंक आपोण दिता. खुर्सारून कळून मरण पावल्या जेजूक देवा बापान जिवी आनी मरणा वयर धनी आनी सोमी जावन नमी हाडलो. तशें आज आमी नियाळटां देखून आमी हर एकल्यांनी सगळींच्या वस्तूंक आशेवन जेजू परिसर जिणे खुर्साक मोगान वेंगून खुर्साच्या जैतान संपूर्ण जावंक फावो जावंक म्हूण मागता. आज आमचो संघ मँगलोरियन युनायटेड कोंकणी असोसिएशन स्थापन जावन 16 वर्सां भरतात. जेजू क्रिस्तान आमचेर आनी आमच्या ह्या संघटनाचेर तराळ आशिर्वाद वतल्या. ह्या खातीर आमच्या सडवणदाराक अर्घ दिता. तशेंच आमच्या संघाच्या मुखेल पावंडांनी ताची ससाय आनी आदार मागता. पाप साहेबान नमी हाडल्या अमोरिस लेतिसिया कुटुंबा जिविताक समर्पिल्ल्या वर्सा आमी सर्व बावटी कुटुंबा जिविताचो अर्थ समजून आमच्या जिणेंत तो वापरूंक आनी बरें मार्गदर्शी कुटाम बांदून हाडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच आमच्यो सर्व खासगी गरजो आनी इरादे देवा मुखार दवरया. प्रवेश गीताक समेस्त उबे रावया.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस सावयता आनी माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानाक. बाबा भयणानो, तुमी म्हाका थोडी जाणां तरी वळखतात आसतलीं. जा मॅन्चेस्टर वो दुसऱ्या सुवाताचेर हांव मिस तुमकां तुमचे मंगलोरियन कम्युनिटी तुमची तांचे पासत भेटोवंक आयिल्लो आसा आनी जायते जाणां तुमी म्हाका वळखोचेत ना. तर म्हजें नांव फादर पॅट्रिक डिसोजा आनी हांव गोवन चॅपलिन फॉर द डायसिस ऑफ सदक, वेस्टमिन्स्टर एंड ब्रेंटवूड आनी गरज पडटा जाल्यार होल ऑफ UK यू कॅन सी. आयज आमचे मदें फादर डेरिक रॉड्रिगीज आसा. फादर डेरिक रॉड्रिगीज तुमी जाणान जशें हांव पिलारचो पाद्री, थोडे तुमी वळखतले आसतल्यात आमच्या पिलारच्या पाद्रीक. सो आयज फादर डेरिक आनी तशेंच आमचे सुपिरियर जनरल फादर सेबी मस्करेनस आमचे भेटेर आयिल्ले आसात. फादर डेरिक रॉड्रिगीज आमचे संस्थेचो पिलार संस्था सोसायटी ऑफ पिलार हाचे जनरल ट्रेजरर आसा. सो आयज तुमच्या नांवान, आमच्या मंगलोरियन कम्युनिटीच्या नांवान तशेंच म्हज्या नांवान फादर डेरिक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आनी फुडली माहिती फुडें फादरांची मागीर दिवची आनी तशेंच फादर आमी तुमकां आमंत्रण दिता ही मिसाची भेट सुरवात करूंक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्याचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सवे आसू. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी हांगासर पास्कांची परब समारंभ एकठांय जाल्या. त्याच बरोबर आमी मंगलोरियन एसोसिएशन हाची 16 वर्सां आमी ताणली देखून ताचे खातीर देवाक दिनवासूंक हांगासर आयला. आनी आमी दर एका कुटुंबात जेजू पुनर्जीवन जाला हें अणभव आनी न्हय आमी एकली पूण सगळीं बरोबर जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गार गेला थंय आमी स्वर्गार वचूं आमची पावलां मागतात. तर हे स्वर्गार वचपाचे वाटेर आमची पावलां देवाक जाय तशीं जावंचे खातीर आमी आज हांगासर एकठांय जाल्या आनी देवाक दिनवासता, देवा लागीं मागता. म्हणटच ह्या समारंभांत आमी वांटो घेता आसतना आमी पयली सुवातेर आमी पातकी म्हणून करून घेवया. आनी आयज आमी पिराचिदाची रीत दुसरे भाशेन करतले. आमी सदांच हांव पातकी म्हणटा, पूण आज पास्कांचो आयतार देखून आमी खेरीत भाशेन उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी हें उदक पवित्र उदक आमचेर सगल्यांचेर आमी शिंपडायतल्या. सोर पदवीदार देवा, आमच्या बापा, या पवित्र दिसा आमी तुजी भुरगीं तुजे लागीं मागणें करता. वजापानी तुवें आमकां रचलें आनी अदीक व्हडा वजापानी तुवें आमकां सोडयलें. हाचो आमी ह्या आयच्या दिसा दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कोणवाळेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या कुडीक जीव भरूंक आनी तो त्यो नितळ करूंक तुजे काकलुतीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक
उदका वरवीं तुवें पोरचेक तुज्या गुलामपणांतली सडयली आनी ओरोण्यांत ताची तान बागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलो म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान नदींत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर जल्माच्या मनांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी हे पास्क परबे समयार पवित्र स्नानां घेतलेल्या आमच्या भावा भयणींच्या संतोशांत आमकां मांडो मेळो म्हूण आमी मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Isopanuje udakshena Yesu mia ani havitar zadolo dutumara ani makrazordo zadolo Isopanuje udakshena Yesu mia ani amitar zadolo dutumata ani magrasordo zadolo Isopanuje udakshena Yesu mia ani amitar zadolo Ani shanti
सुडबंडारा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मोरनाचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सुर्गीचो दारवंटो आमकां उगडलोय. ताच्या जैतिमोत पुनर्जीवनपणाची भोगतीन आनी दोबाज्यान आमी परब केल्या. तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. पयले वाचप धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. कर्नेलाच्या घरात पेद्रूचें भाशण. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. सगळ्या मनशां फुडें असो स्वामी म्हणटले जेजू क्रिस्त मारिफात शांती लाभता म्हणजे सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केलें तें तुमी जाणात. जुवान स्नान परगटलें ते उपरांत गलिलेयान सुरू जावन अख्ख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र ज्ञान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांतय तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेखाल आसलेल्यान बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगता आसलो. आनी जुदेवाच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाची आमीच साक्षी. एक खुर्सार उमकळावन ताका ताणें जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मेलें. सकड न्हय पूण देवान पयल्याच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगत जेवल्या आनी पियेल्या. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्याचो निती करत नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवन जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमांतल्या सुमेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पदकाचे बोगसाणें मेळटा म्हूण सुमेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचें उतर हें. Jesus
दुसरें वचप सा पावलान कोलेसेकारांक बरयल्या पत्रांत तें वचप. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सगळींचे वस्तीत तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूक गमन दिनासतना सगळींच्या वस्तूक चड मन दिया. कित्याक तुमी मेल्यार तुमची जिणी क्रिस्त सभेत देवा थंय एकूण आसा. आमचे जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. देवाचें उतर आहे. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं. स्वामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सातोळेच्या पयल्या दिसा magdalaची मारिया भोव सकाळी अजून काळोख आसतना जेजूच्या फंडाशी आयली. तिणे समाधी वेली फातर काडलेली देखली. देखून शिमाव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो शीस आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हणलें सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो. देखून पेद्रू आनी त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो. पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमाव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी न्हय पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो म्हूण तें आजून नकळें आसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही वाकाणी बसूया. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी हांगासर सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब समारंभ आनी आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकल्लें आसा. मारिया जेजूच्या फांडाशी गेली आनी थंय ताणें फातर काडलेलो पळयलो. ताचे उपरांत दोग शीस पेद्रू आनी जॉन तशेंच गेले. पेद्रू
भितर गेलो आनी पळयलें, पूण त्याच्या मनान आजून कांयच कितें जालां तें कळूंक ना. ताचो शीस दुसरो जुआंव समाधीन गेलो, ताणें पळयलें आनी आमकां शुभ वर्तमानान सांगलां की ताणें विस्वास दवरलो की जेजू पुनर्जीवन जालो. बाबा भयणानो, आमचो भावार्थ क्रिस्ती भावार्थ आनी आमचो भावार्थ ह्या स्वताचेर की जेजू पुनर्जीवन जाला ताचेर आदारलेलो आसा. तर आमी म्हणूंक जाता, जर आयज आमी क्रिस्तांव आसा जाल्यार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक आसा. आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण कितें काय? पयले सुवातेर तें आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें फावंडेशन, बुनयाद. आनी ह्या पासत आमी जाणा जावंक जाय, जर आमी क्रिस्ती भावार्थ जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमचो विस्वास ना जाल्यार आमच्यान खरें क्रिस्तांव आमच्यान म्हणूंक जावचें ना. दुसरे सुवातेर हें पुनर्जीवन जर आमी मानून घेता, तें आमकां एक जाता गॅरंटी आमच्या रेजरेक्शन पुनर्जीवनपणाक आसा. आनी त्याच पासत जर आमी मनीस कशे सगळेच मरतले, आमकां सगळ्यांकच मरण येतलें, पूण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उद्देशी आमकां हो भावार्थ मेळटा की आमचो शेवट त्या फंडांत न्हय, पूण आमचो शेवट त्या जेजूच्या सांगाता स्वर्गा राज्यांत आसतलो. तिसरे सुवातेर आमकां हे जेजूचें पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत अशें आमी मानून घेवंक जाय. दुबावा विरेत सगळ्यांक आमकां अडचणी, त्रास, कश्ट आसतात वो ना? तुमी स्ट्रगल जातात वो ना? येस. आनी त्या पासत जेजूच्या पुनर्जीवन आमकां एक भरवसो दिता, होप दिता. जर आमचें जिवीत कितले अडचणीचें आसत, त्रासाचें आसत, आमचें जिवीत सगळें पिस्कटलेल्या भाशेन दिसता कशें आमकां आसत, तरी आसतना जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां नवो भरवसो, होप दिता. चवथे सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत जायते आशेता, जायते मागता, आनी हे पुनर्जीवनपणाचे अनुभव आमकां त्या मागण्याक एक जाप कशी आमकां परत मेळटा. बाबा भयणानो, तर जायते फावटी आमकां थोड्यांक तुमकां तरी आमकां प्रश्न आसतलो, खरोच जेजू पुनर्जीवन जाला? कितले जाण तुमी आमचे मदें विस्वासान मानून घेता की जेजू पुनर्जीवन जाला? सगळेच? खात्री आसा? एक्सपेरिमेंट वो कितें टेस्ट करून पळोवपाक जाय? नाका. गुड, व्हेरी गुड, आय एम हॅपी. पूण तरी आसतना आमची भुरगीं तरणाटी आसतले, तांकां थोडेशे प्रश्न आसतले मनान, कसो कितें जेजू पुनर्जीवन जाला? नो, इज इट लायक लाजरस वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेथ? नो, इट इज नॉट लायक दॅट. लाजरस जिवन केलो जेजून ताका, आनी ताका पुत्तून तें मरण पुत्तून अनुभव करचें पडलें. तशें जेजूचें न्हय, जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो आनी केन्नाच तो मरना. आमकां थोडेशे हें कशें आसतात, आमकां प्रूफ कशें मेळटलें. तातूंत पयलो म्हणल्यार जेजू आपल्या शिसांक सांगता आपूण मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा परतून आपूण जिवन जातलो. हें मंदीर तुमी मोडून उडयात आनी तिसऱ्या दिसा आपूण तो बांदतलो. आनी आमकां ठावें जाता देवाच्या उतरांत की हें मंदीर उडयतालो तें मंदीर बांदलोलें तें न्हय, इगर्ज टेंपल न्हय, पूण ताची कूड ती. पासत जेजूच्याच उतरांचेर आमकां अनुभव कसो आमकां प्रूफ करूंक जाता की जेजू पुनर्जीवन जाला, कित्याक ताणें पयलेंच आमकां सांगलेलें. दुसरे सुवातेर आयचें शुभ वर्तमान आमकां आसा. मारिया तुंबा कडेन वो फोंडाशी गेली आनी ताचे बरोबर ताचे उपरांत पेद्रू आनी जुआंव, आनी तांकां कितें मेळ्ळें? जेजू त्या फोंडांत नासलो. तो आनी एक प्रूफ आमकां आसा की जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला. तिसरे सुवातेर आमकां आसा की जे शीस जेजूक
मारूक व्हेल्या उपरांत तांकां खुर्सार मारल्या उपरांत भियेल्ले, कित्याक जेजूचे फाटल्यान तांचो शेवट तोच जातलो आसलो ते जाणा आसले आनी त्या पासत भियोन ते आसले आनी देवाचें उतर परगट करूंक वचून आसले. आनी जेन्ना जेजूचो पवित्र आत्मा तांकां मेळटा तांची सगळी भिरांत पयस जाता आनी ते भिरांत नासतना सगळ्याक वेतात आनी देवाचें उतर परगटात आनी जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून लोकांक सांगतात. आनी हे सांगतात जेन्ना प्रश्न केल्या उपरांत ते अशें सांगतात आमी पळयलां आमी देखलां तें आमी उलय नासतना रावूंक जायना. आनी हातूंत जालो आमचो चवथो एक दुसरे सुवातेर जर जेजूचे शिस पुनर्जीवनपणाचे परगटणी करतात जाल्यार ताचे दुसरे सायडीचे ऑपोजिशन आसात, ज्यूज आनी दुसरे लोक आसात, रोमन्स आसात, ते म्हणटले वो ट्राय करतले ते हे जे कितें सांगतात ते फोट म्हणून प्रूफ करतात आनी तांकां जेजूची मेलोली कूड खंयच मेळोंक ना. तो जायन आसा आनी एक आमकां प्रूफ. बाबा भयणानो, जेजूचे शीस देवाचें उतर परगट करूंक वेतात. देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान मेलाग्री करतात, दुसऱ्यांक बरें करतात आनी कोणूय जर आडकोळी हाडल्यार ते मरूंक पासून भियेनात. आनी आमकां अनुभव आसा, आमी जाणा सगळे सोडून जॉन सगळ्यांक मारले, सगळ्यांक जिवेशी मारले आनी ते मरूंक पासून भियोंक नात. जो भावार्थ तांकां मेळ्ळो त्या भावार्था पासून ते मरूंक पासून भियोंक ना. हो आमकां आनी एक प्रूफ आसा. तशेंच शिसूच न्हय, तांकां रोखडेच 100 न्हय पूण हजारांनी लोक तांकां देवाची वाटचाल वेगोंक लागले, आपणावंक लागले आनी त्या भावार्थान जिवंक लागले आनी ते पासून आपूण जेजू पासत आनी जेजूच्या उतरा पासत मरूंक फाटीं सरोंक ना. हे आमकां दिसता की हाचे उद्देशी आमकां खरेंच जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून हो संदेश आमकां मेळटा. बाबा भयणानो, आयज आमी क्रिस्तांव आमकां तोच भावार्थ आमच्या आपोस्तला लागसार आमकां मेळ्ळलो आसा. तर आमकां जिविताचो संदेश कितें ना? बाबा भयणानो, आमकां जिविताचो संदेश हो घेवन आमी वचूंक जाता. लेट अस लिव द लायफ ऑफ इस्टर. पुनर्जीवनपणाचें जिवीत आमी जिवया आनी आमच्या जिवितान हो पुनर्जीवन जेजू आसा ताका आमी साक्षी दिवया. दुसरे सुवातेर कन्विक्शन ऑफ प्रेझन्स ऑफ जेजूस. जेजू आमचे बरोबर आसा, आमचे बरोबर कसो आसा आनी इगर्ज मात आमकां सांगता. पयले सुवातेर जेजू आपणाच्या साक्रामेंतान आसा. जशें आमची मिसाची भेट आमी भेटयतल्या त्या उंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या रुपान तो आमचे बरोबर आसा. तशेंच आमकां देवाच्या उतरान जें आमी देवाचें उतर दिसा दिसपुटी आमी आयकता तातूंत आमकां जेजू आमकां मेळटा. तशेंच आमकां इगर्ज मात शिकयता आख्खे याज्ञिकाच्या जिवितान तो आसा आनी याज्ञिकाच्या जिवितान कितें हे माखणे उद्देशी आमकां तो देव जेजू आमच्या याज्ञिकांच्या जिवितान आसा. चवथे सुवातेर जोड एकली आमी एकठांय जाल्लीं आसा, जेन्ना समुदाय आमचे कम्युनिटीन एकठांय जाल्लीं आसा, जेजू एकामेका भितर आसा. तर आयज आमकां हे जेजूचें आसलें, हे जेजूचें प्रेझन्स आमकां कन्विक्शन आसपाक जाय. खरेंच जेजू आमचे मदीं आसा. चवथे सुवातेर आमी जाणा जावपाक जाय की आमकां जबाबदारी आसा जेजूचो मोग आनी जेजूचो अनुभव एकामेका सगळे दिवपाक. जशें ताच्या शिसांनी, ताच्या आपोस्तलांनी आनी अर्ली क्रिश्चन्स आसात तांणी केलें. आयज आमकां संदेश हो जेजू आमकां मेळिल्लो आसा. जेजू जिवन पुनर्जीवन जाल्लो आसा आनी तो पुनर्जीवन जेजू आमच्या जिवितान जियेता. बाबा भयणानो, आयज जेजून मरणाचेर जैत व्हेलें, जेजून पातकाचेर जैत व्हेलें जाल्यार आयज आमकां संदेश तोच आसा. आमी पातकाचेर जैत व्हरूंक गरजेचें. आनी जर जेजू एक खरो मनीस आनी खरो देव, ताणें मनीस जावन सगळ्या पातकाचेर जैत व्हेलें, ताणें पातक करूंक ना. तो आमचे भाशेन सगळ्या तरांनी सारको आसलेलो, सोडून मात पातक अशें आमकां फिलिपियन्स आमकां भगवन पावलो फिलिपकारान बरोवन आमकां सांगता. तर आयज आमी कितेंपणी आमचे प्रयत्न करुया. जर आमच्या ह्या 40 दिसांनी आमचे प्राचीन काळान आमी प्रयत्न केल्लो आसा
प्रेज गॉड फ्रेया म्हाका सांगताले आपणाक चॉकलेट खावंक ना सम सॉर्ट ऑफ सॅक्रिफायस आनी जर तशें जर केलें जाल्यार आमी समजताली कितें ना कितें तरी सॅक्रिफायस करून जेजूचो अनुभव आमी ह्या प्राचीन काळान घेवंक प्रयत्न केला आसतलो जायत्या जाणांनी आमी पार्काचेर जैत व्हरूंक प्रयत्न केला आसतलो जायत्या जाणांनी आमी जे कोण वायट संवयो आमचे मदें आसात ताचेर जैत व्हरूंक प्रयत्न केला आसतलो दुबावावरीत पुनर्जीवन जेजू आमकां आदार दिता आमकां बळ दिता आमकां शक्ती दिता की आमच्यान जेजू बरोबर आमी हे आमचे जे कितें वायट आमच्या जिवितान आसा ते पयस करूंक आमच्यान जाता तर आमी विचार करुया जो जेजू आमचे बरोबर आसा जो साक्रामेंता उदेशी देवाच्या उतरा उदेशी एकामेका उदेशी याज्ञिका सभे आसा तो जेजू आमकां आदार दितलो आमच्या वायटाचेर आनी पातकाचेर जैत व्हरूंक आनी त्या पासत आमकां गरज आसा दिसा दिसपटी साक्रामेंता लोलीत करून मेसाचे भेटेन वांटो घेवन आमी देवाचे आसने अनुभव करूंक साक्रामेंट आमचो कन्फेशनाचो सॅक्रमेंट ऑफ कन्फेशन आसा आनी ताचे उदेशी आमचे पातक आमी देवा लागीं भोगसणे मागून आमी निर्मळ जावपाक आमकां अदीक गरजेचें आसा आमची आवय बापूय आसात याज्ञीक आसात जे देवाचे प्रतिनिधी कशे आसात देवाचे आमकां प्रेझेन्स ते आमकां दितात तांचे उदेशी आमी देव आमचे लागीं उलयता आनी त्या पासत आमकां तांचें उतर आयकपाक अदीक गरजेचें आसा आनी तांचें उतर जर आयकलें जाल्यार आमी वायट संवयांचेर आमी प्रयत्न करतले एकूच एग्जाम्पल भुरग्यांक जायतीं भुरगीं आमची मोबायल घेवन आसतात वय ना sometimes excess time, no? Too much time. Right? No, children are not saying yes. Okay. Sometimes we spend a lot of time on the mobile. And when we do that, what happens? Mommy calls you for dinner. Mommy calls you for prayer. And we say, no. Is it really that you don't want to listen to them? No. You want to listen to them, but this one makes you not to listen to your mom and dad, right? Okay, so let us try our best. If mom says not to use, come for dinner, just leave it down there, wherever it was. Maybe you are doing something good. Yes, even then you leave it. Go for your whatever mom or dad calls you for, either for prayer or dinner or your studies. Do that. So if you do that, listen to your mom and dad and whoever tells you, I think you are going to listen to God's voice through them. And that is going to be your victory over over disobedience to your parents. Okay? This is one of the example I have told you. So आयज तशेंच आमकां सगळ्यांक वाडलेल्यांक पासून जर आमकां देव कितें सांगता ताच्या उतरांतल्यान ताच्या साक्रामेंतांतल्यान वो आमच्या इश्ट मित्र कोण आसा तांच्या उतरांतल्यान आमी आयकलें जाल्यार आमी आमच्या पातकाचेर आमी आमच्या वायटाचेर जैत व्हरतले आनी तशें आमकां पुनर्जीवनपणाचो अनुभव मेळटलो तर हो संदेश आमी घेवन आमी जाता ते भाशेन देवाच्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणान वांटो घेवंक प्रयत्न करुया आनी आमचे समेस्तां पासत आमी मागुया सगळी उभी राहूया आणि आमचो गवाड आता आम्ही उच्चारूया सगळी म्हणूया सत संता Santa
पवित्र सभेपासून पवित्र सभा सोलोन वर्तेल्या आमच्या भगवन पाप साहेबाचे तुझे आशीर्वाद कर. ताणे पवित्र सभेन सुरू केलेल्या सुधारणेचेर आणि विविध योजनांचेर तुजो बळवंत हात सदांच आसूं दी म्हूण मागता. आणि अशे पवित्र सभा क्रिस्ताक खरी साक्ष जावन आणि देव जावन दी म्हूण परता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळटीच्या बापा मागता आमी सर पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन आमी उडास काडटा आमकां वळख आसल्यांची आमच्या कुटुंबादारांची दी तांकां सुमेस्तां बरे भलायकी दैर आनी गठाय आनी कुर्बे देणांनी भर. ह्या वेळार मागता आमी पिडेस्तांक कुमो करतल्या आनी उजोड दितल्या तांकां तांच्या कामांत सोंसणीकाय आनी तिरासाण लाभय म्हूण मागता. आयक आमचें मागणें येसुया. कानवळ्या बापा प्रत्येक रितीन मागता सर आमच्या देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यान आनी वळख आसल्या खातीर घे तांकां समेस्तांक तुज्या सर्गीच्या राजान आनी सस्तांचो विशय लाभय. तशेंच आमी समेस्तांक बऱ्या मरणाची कृपा भाव कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. दयाळा बापा मागता आमी तुका विशेष खाकुळतेन आमच्या ह्या मंगलोरियन युनायटेड कोंकणी एसोसिएशना पासत ह्या वर्सा आमी 16 वर्सां संपोवच्या वक्ता आमी तुका अर्घां दिता. ह्या 16 वर्सांनी ह्या संघटनाचो पोस्ट केल्ल्या खातीर सांगता दवरल्या खातीर एकवट मायामोग सोडतोड आनी बोगसाणें ह्या संघाच्या हर एक संद्यांक दिल्ल्या खातीर घाल तुजी आशिर्वादां ह्या संघाचेर पात्र घेवच्या हर एका संद्याचेर आनी आपलो खांदो दिवच्या कुटुंबाचेर. आमचे एसोसिएशन आनीक वृद्धी जावंक आनी इंग्लंडांत जावं दी होसन कोंकणी आमचे कुटाम आमची संप्रदाय आमची संस्कृती जिवाय दवरचो आनी आमकां क्रिस्तांवांक सांगाता हाडचो जावं म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सर्वेस्परा बाप्पा मागता हांगासर जमा जाल्ल्या सर्वांचेर तुजी दाराळ आशिर्वाद भोंवतो. पुन्हा क्रिस्ताच्या पुन्हा जिवनपणाच्या संतोषान आमी हांगासर जमा जाल्ल्या वक्ता घाल तुजी आशिर्वादां हांगासर जमा जाल्ल्या सर्वांचेर तुजे कृपेन आनी नेटय. आयचे कार्यक्रम मीस मनोरंजन कार्यक्रम जेवण आनी आयच्या कर्स वक्तेन कुमक जाल्ल्या सर्वांचेर तुज्या अखंडतेने आनी कृपेन बरो. आमी चड आनी चड तुजे लागीं जावंक आनी तुजो अणभव जळोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मोगडा बापा मागता आमी संवसारान शांती स्थापन करूं. प्रत्येक तरण मागता बापा युक्रेनान जावच्या झुजाता सबाळ जण मरण पावल्यात आनी सबाळ जण गायल्यात तशेंच निराश्रीत जाल्यात. ह्या कश्टांच्या वेळार तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां सांबाळवर. ह्याच वेळार मागता दोन्ही राष्ट्रांच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी शांती समाधानाक येवन तांचे मौन परिवर्तन जावच्याक आनी शांती राज करूं दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. देवा सगळ्या भवताच्या गोवड्या आनी सलयणारा तुझ्या एकल्याच पुताच्या सासनीक याजकपणान याजक जावन आसच्या मनादीक बाप पॅट्रिक डिसोजा आनी मनादीक बाप डेरेक रॉड्रिगस हांकां वांटो दिलाय आनी क्रिस्ती पोरजाची सेवा करूंक तांकां धाडलाय. तांकां तांच्या बेसांत तिरासाण दी. याजक बेसाच्या आनी हुद्देच्या कायद्या प्रमाणे चलोवंक तांकां कुदपा लागय. तुज्या काळजा सारकी याजक ते जावं
आनी तांच्या मण्यारपणा वरवीं आनी देखी वरवीं सगळी क्रिस्ती परजा तांच्या मोगांत वाडोवंक म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। बापा आमचे मागणे आयक। आमची ही मागणी आमी देवाचो शिवबाल्ल्यात। आतां थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या मनांत आसलेली मागणी आमी सगळींच्या बापाक उबारया। ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमेन। बसया।
भावांनो आनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान सोर पोंदीदार देवा बापाक मानता तसले सावून मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आणि पोसण घेवन वाडत वेता. हे मनान दवरून पास्क परबेच्या संतोषांत भरलेल्या काळजींनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाशान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंतेणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखो. आपलेच भशेन कोस्ट मारून सोंसून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटया. Jesu
मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेसूची कूड आनी रगो शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा आनी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमगान गावय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. आमी उगडास करुया जी आमची कुटुंबांतली मरून गेल्यान तांचो, जी तुमचे एसोसिएशनांतली जायतीं जाणां मरून गेल्यान तांचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मोरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन दोन पुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मरान धरून जेसून शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी गावया. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवाशान नोतरेता. तर आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. भयणानो आमी कम्युनिटीना कशें करचें. हांव हांगासर रावता पयले सगळे पयल्या बॉक्सांत तांकां दिताले कम्युनीन म्हणजे कॉयर आनी फर्स्ट बँक आसा तांकां दिताले. तुमी ही लायनीची आसा ती अशी येयात आनी अशी वतात आनी आमी थिंगासर वाट करून ओके थिंगासर तशें ओके.
Pillar Fathers and Tashets Mangalorean community, I think we are close to each other in many ways. First of all, how, can you tell me how? Language. Yes, of course, faith also. Plus, as Pillar Fathers, Father Agnello, who worked in Kumta. Kumta, anyone from Kumta? Okay, Father Agnello, who is about to become saint, he worked in Kumta. And recently we had a few years ago, the Goan community and especially Pillar Fathers, we visited there and celebrated, and there was Father Agnello tras dillo in patience and forgiveness magla okay, I was there for that occasion there. And तशेंच through Father Agnello आमी connected आसा. तशेंच जे कोण तुमी मुंबय आसले बँड्रा म्हाका दिसता Father Agnelloच्या डिवोशनान तुमी वेताले आनी थंय वतात जाल्यार आग्नेल बाबा म्हणून ताका आमी उलोवंक लागता आनी जायतीं जाणां म्हाका दिसता ताचे उद्देशी आमी एकामेकाक जाणा जाता. दुसरे सुवातेर आमकां Father Agnello पासत मागुची गरज आसा. Okay, not that he is not saint, he is saint, but आमकां इगर्ज मातेन एक संत कसो दिवपाक जाय म्हणून आमी मागपाची गरज आसा की ताचे उद्देशी आमकां जायतोच आशिर्वाद, जायतीच मिलाग्री आमकां मेळच्यो, आमकां बरें आमच्या जिवितांत जावचें हें आमी मागूंक गरजेचें, ताका संतांचो मान दिवपाक. आनी म्हजी एक प्रार्थना तुमचे लागीं, तुमच्या म्हजे लागीं चड येना प्रेयर ऑफ Father Agnello, पूण कोणाय पिशे आसा स्पेशल इंट्रस्ट, आय हॅव वेरी फ्यू ऑफ देम, आय गिव टू यू. दुसरी गोश्ट, आमचे फादर्स कोटा हांगासर वावर केल्ले, कोटा आतां थंय ना. तशेंच आमचे फादर्स कल्याणपूर आसात आतां आनी जायते तुमचे मेंगलोरियन्स आमचे संस्थेन पिलार फादर्स म्हणून आसात. एटलीस्ट म्हाका दिसता 5, 6, 7 ऑफ देम. या सो 7 तरी जाण आसतले, स्टुडंटूय आनी आसात, बरें सगळीं आसतले. सो आमचे संस्थेक तुमचे पाद्री तुमी दिल्ले आसात आनी त्या पासत देव बरें करूं. आनी आयच्या दिसा लोकांक हांव उलयतना जेवणा कडेन तुमी ट्राय करतल्यार पाद्री हाडपाक हांगासर, which is something good to have your own. Okay, our chaplain, believe and trust that I have not kept yourself out of Goan circle. Goan chaplain Montogus, being united in language, being united in faith, yes, you are my people. Okay, that's one thing. And second thing, I would suggest, भुरगीं जायतीं आसात, बरे भाशेन तुमी
organ and guitar and violin singing केला आणि चडशीं भुरगीं दिसता. Congratulations to the parents and also you have trained them. Yeah. Thank you. Well done to you. Next challenge is to have your own priest from here. Okay, and also sisters. So that's why we have to pray and tell your children that you have one more option to become, and that is either priest or for girls, sisters, right? Yeah. Okay. So parents, तुम्ही promote करूंक जाय. कोणाक जाय जाल्यार आमचे संस्थेपासून धाडूंक जाता. Third thing, my presence here or Pilar Father's presence, आमी 6 जाण आसा. 3 जाण स्विंडन आसा, 3 जाण मिशन आसा. आमी हांगासर आसा, पण आमचे मन आनी धान आमचे सगळे मिशनान आसा. मिशनान म्हणजे खंय आमकां जेजूची ओळख दिवंक ना आनी आमकां नवें आमकां प्रमोशन करूंक मेवता थंय आमचें ध्यान आसा. आनी त्या पासून आमी हांगासर आसा जाल्यार पासून आमकां कारण आसा. आमचे पाद्री 4 जाण आफ्रिकान गेल्ले आसा. थंय कांयच ना, तांकां डिफिकल्ट सिट्युएशन आसा. ओके, सो तांचो उगडास करात, तांचे पासत मागात. नेपाळ आसात आनी आमचे इंडियेचे कितले प्लेसीचेर आसात. सो तांचे पासत आनी आमचे पासत तुमी मागपाची गरज आसा. Pray for us. And also I think many of you must have been, at least definitely you have contributed through your sons to the society. Thank you for that. And maybe आता तुमचेकडे तुम्ही आसात हांगासर, you can help them for formation of a student priest. So that is one thing which maybe I have not asked you for any time, but then definitely maybe it is good for us. And of course you have to maybe pray for Father Agnebo so that he becomes a saint, he becomes a model for us. इतल्यान आनी एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून आमी तेच पासत आनी तुमचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. And thank you John for special attention to both of us, and through John all of you. Thank you. Gracias. आणि आमच्या सर्गीच्या बापाचो आशीर्वाद मागुया. आणि तो आशीर्वाद मागच्या आदी हांव फकत 2 उतरां म्हणटा. पयलें, म्हाका आयज सोयीक मेळ्ळो देखून तुमच्या सांगातात ह्या मिसाचें बलिदान भेटूंक तुमकां देव बरें करूं. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमकां सगल्यांक उनवनीत पास्कांची बरो भावंडेता. विश यू अ हॅपी इस्टर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आशीर्वाद घेवन तुमच्यो तोपल्यो घालुयात. जेसूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाचेक परबे दिसा सोर पदवीदार देव बाब तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी दयाळपणीन सगल्या पथकांतली तुमकां निवारूं. आमेन. जेसूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोषभरीत काळजांनी ताच्या पुनर्जीवनपणाक तुमी संभ्रमतात. उतरां व्हडत्या आनंदान सासणाचे परबेत तुमी वांटो घेवंक पावूं. आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर सदांकाल आसूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे उपकार. जय जय सर्वेस्परा.
समस्तांक देव बरें करूं त्या मिसाल तुमी सगळे रितीन वांटले जाल्यार तुमकां पयलें जावन मुखार तर्फे तुमकां बरें पास्का मागता आनी जिवन जेजूची दाराळ आशिर्वादां आम्हा समस्ता वयर